धर्मदूतांचे कृत्या पुस्तकांतले वाचप. पापोस तावन दर्याचे पयन कर्ण पाऊल आनी ताचे सांगाती पंपिलियांत पेरगे म्हणले कडेन येवन पावले. इतल्यार जुआंव तांकां सांडून जेरुसलेमाक फाटी गेलो. पूण ते पेरगे थावन तांचे पयन मुंदारून गेले आनी पिसिदियांतल्या अंतियोक शाराक पावले. हांगा एक साबाताच्या दिसा सिनेगोगा भितर सरून थंय बसले. नियमशास्त्रांतले आनी प्रवाद्यांच्या ग्रंथांतले वाचून बे जातस सिनागोगाच्या अधिकाऱ्याने तांकां सांगून धाडन म्हणलें, भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमचे परजेक तुमी शिकोवन दिव येता. तेदवा पावल उठलो आनी लोकांक मावन रावोंक हातान गुर्त करून हे परे उलोवंक लागलो. इस्रायेलाच्या भावानो आनी तुमी देवाक भियेवन चलतल्यानो आयका. इस्रायेल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडले आनी इजिप्तांत ते विदेशी जावन आसता तांकां ताणें वर्थे केले आनी आपले व्हड पदवेन तांकां इजिप्तांतावन भायर हाडले. 40 वर्सां अरण्यांत तांची साल ताणें सोसून व्हेली. उपरांत कानान गांवांतली 7 राष्ट्रां नास करून तांचे गांव ताणें इस्रायेलकारांक दायज करून दिले. अशें 450 वर्सां पाशार जाल्ले उपरांत सामुएल प्रवाद्या पर्यान ताणें तांकां नितीकर्त दिले. त्या नंतर तांणी आपणाक राय जाय म्हूण मागले आनी देवान तांकां 40 वर्सां पर्यान बेजमीचे कुळयेंतल्या किशाच्या पुताक साऊलाक राय करून दिलो. उपरांत देवान ताका सांडलो आनी दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. ताचे विशांत साक्ष दिवन देवान म्हणलें, येसेचो पूत दावीद म्हज्या माना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर्व म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. आपणे बसयले प्रमाणे दाविदाचे संतते थावन देवान इस्रायेलाक एक सोडवणदार दिलो, तोच तो जेसू. जुआंक सगळे इस्रायेल परजेक आपले पाताक रोडून देवा थंय फाटी परतल्याचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केले. अशें ताच्या येण्याची तयाराय केली. आपले मनियारपण अखेर जावन येतासतना जुआवन लोकां लागीं म्हणलें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशांत चिंतात तो हांव न्हय, तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो ताच्या पांयांचो वानो काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. देवाचे उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखणतलो. हांव उसारतां तुजो मोग ससनाक तकता, सर्गार तुजे विश्वासीपण थीर करून दवरलाय. तुवें म्हळाय, हांवें विंचून काडलेल्या कडेन हांवें एक करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सोपोत दिला. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखणतलो. म्हजो हात ताका सदांच सांबाळतलो, म्हजो बावलो ताका घट करतलो. खंयचोच दुस्मान ताचेर धाड घालचो ना, खंयचोच नश्ट मनीस ताचेर जैत व्हरचो ना. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखणतलो. दर्याचेर हांव ताचो हात विस्तारायतलो, न्हंयांचेर ताचो उजवो हात. हांव ताका म्हजो मालगडो पूत करतलो, संवसाराच्या रायां मदें भोव व्हरतो. श्लोक. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायन आनी वाखणतलो. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. शिसांचे पाय धुल्या उपरांत जेजू तांचे लागीं म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, कोणी साखर आपल्या धन्याप्रास व्हरतो न्हय,
तशेंच धाडलोलो आपणाक धाडटल्या प्रास व्हरतो न्हय. हें तुमी जाणांत तर कितले भागी तुमी ते परे करशात जाल्यार. तुमच्या सक्ता विशांत हांव अशें म्हणना, हांवें विसोन काडलेले कोण म्हूण हांव जाणा, पूण म्हजे सांगाता जेवतल्यानच म्हाका आड फाय दिला. ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी खरी जावंक जाय. हें घडच्या वेळार आसा तो हांवच म्हूण तुमी सतमनशाक हें घडचे आदींच हांव तुमकां सांगतां. सतच हांव तुमकां सांगतां, जो कोण हांवें धाडलेल्याक मानून घेता तो म्हाकाच मानून घेता, आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता. देवाचें उतर हें, वाक्कान्नी तुका क्रिस्ता.